अमित बाब, तांचो मुद्दो हो आसा की तुमकां आज अशें दिसताच कित्याक की माथ्यार मारले. आतां वाद जो जाला तो माथ्यार मारले ह्या शब्दा वयल्यान जाला. सी कशें आसा मरे, प्रत्येक शब्दाचो अर्थाचो अनर्थ करून खूब गोष्टी करूं येता. ज्या मनशान भारता खातीर आपल्याक कार्य केलें, जो मनीस ही इज अ वेटरन, ही इज अ कॅप्टन, ही सर्व डिफेन्स फोर्सीस, तो ताज्या इतलो म्हाका दिसता मोर जसो कितें म्हणटा तो मोर पेट्रियोटीक मनीस म्हाका दिसता आमच्या मदीं तरी ना. सो जेन्ना ज्या मनशान आपल्या भारत देशा खातीर काम केलां, ज्या मनशान भारताच्या कॉन्स्टिट्युशना अंडर काम केलां, ताणे खंयच म्हणूं ना, आनी ही इज नेवर शोन एनी डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द कंटेक्स्ट वॉज इन रिस्पॉन्स टू द फॅक्ट दॅट ड्युएल सिटीजनशीप जो इश्यू आसा, स्पेसिफिकली गोवा सेंट्रीक. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतभर जे राज्य करताले ते आशिल्ले ब्रिटिशर्स अँड गोवा वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल. आनी तातल्यानच आमकां आज कॉमन सिवील कोड वीच इज डिफरंट देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री आयला. तुका एक गजाल सांगन दिसता म्हाका की गोवा जेन्ना लिबरेट जाले तेन्ना भारतीय कायदे म्हणून जे आशिल्ले त्या वेळार ताका इंडियन लॉज म्हणटाले. दे वर मेड एप्लिकेबल टू गोवा बाय वे ऑफ अ स्पेसिफीक लॉ. आनी हाजो अर्थ गोंयाक तेन्ना एक वेगळेपण दिल्लें. आज आमी गोंयाक जेन्ना स्पेशल स्टेटस म्हणटा तेन्ना गोंयाक स्पेशल स्टेटस मागपाचें कारण म्हणल्यार गोंयची जी परिस्थिती आज करून सोडल्या भारतीय जनता पार्टीन ती बंद करपाची. आनी म्हाका दिसता न्ही, जेन्ना मनोज बाब ह्या विशयाचेर उलयता, कॉन्स्टिट्यूशन का कोणीच डिसरिस्पेक्ट करूं ना. तुजो हेतू आमचो हेतू जर सिमिलर आसा आनी ते म्हणजे गोंयकारांक वाचोवपाचो, गोंयकारांक फुडें करपाचो, जाल्यार काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो पळय जो इंडिया अलायन्साचो मॅनिफेस्टो म्हणून आमी फुडें केला. ओके मनोज बाब, तांचो सादो मुद्दो, ज्या मनशान इंडियन नेवी भितर सर्व केलें, ज्या मनशान देशा खातीर आपली इतली तुगेली सर्वीस केली, त्या मनशाच्या पेट्रियटिझमाचेर आनी तागेल्या कॉन्स्टिट्युशना विशींच्या भावनेचेर तुमी दुबाव कसो घेतात? पळय कितें आतां पयलीं म्हटल्यार तो रिटायर्ड जाल्लो आहा फर्स्ट डे. आयज तो नेवीन ना, नाजाल्यार तो हितून ना, ते सर्विसान ना. आतां जेन्ना तो रिटायर जालो तेन्ना आमी लोहिया मैदानाचेर मागीर गोंयचो आवाजाची मिटींग घेतली. रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्ट आसली गोंयचो आवाजाची. तेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना आमी खुबशे पॉलिटिशनांक एक्सपोज केले. 28 एप्रील 2018 ह्या दिसा दिगंबर कामतीक एक्सपोज केलो, विजय सरदेसायक एक्सपोज केलो आनी कितलेशेच अशे दुसरे पॉलिटिशन आसले. तांकां आमी एक्सपोज केले आनी एक्सपोज केल्या नंतर कितलेशे म्हाजे कॅप्टना वांगडा बसोन प्रेस कॉन्फरन्स जाले. तेतून गोंयचो आवाज एकूच डिमांड करतालो की विजयाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय, विजयाक बूक करपाक जाय. सिंपल. दिगंबर कामतीचेर हेंच आसलें, मायनिंगेचो घोटाळा केला, पयशे खाल्ला, चोरला, ते हे सगळे कॅप्टनाची स्टेटमेंट हेचेर आसा. आनी कॅप्टनान आनी एक स्टेटमेंट केल्लें, अमित बाबाचें स्टेटमेंट केल्लें तेणी लँड स्कॅमाचेर. तेजेर अमित बाबान ताका रिप्लाय दिल्लो की तूं प्रूव कर, जें कितें तुवें स्टेटमेंट केलां पळय तें जर सारकें आसा जाल्यार आपूण आपली सर्वीस आयज 25 वर्सां, 2022 ताका 23 वर्सां जाल्ली, आतां 25 वर्सां जाल्या ताका एडवोकेट म्हणून, जाल्यार 25 वर्सांची एडवोकेसी आपूण सोडटा म्हणून तिणें सांगलेलें. तेन्ना अमित बाबान हेंय सांगलेलें की जर कॅप्टन प्रूव करपाक जर फेल जालो जाल्यार स्वताक जे टायटल लायता कॅप्टन म्हणून ते तेणी लावचें न्हू म्हणून. पूण हें जाल्या नंतर कॅप्टनान जे एलिगेशन घातलेलें, जी चॅलेंज अमित बाबान केल्ली ती प्रूव तेणी करूंक ना. आतां म्हाका एक सांग, जेन्ना एक सोल्जर आसा नाजाल्यार एक कॅप्टन आसा, एक डिफेन्साचो मनीस आसा, तेणी आपले क्रेडिबिलिटी आसा ती दवरपाक जाय. ज्या दिगंबर कामतीक तुवें एक्सपोज केलो, लँड स्कॅम हे सॅम सगळें उलयलें, मायनींग स्कॅम सगळें उलयलें, त्याच्याच वांगडा तुवें काँग्रेसीन वचून नोंद घेतली. ज्या विजयाचेर तूं इतलो चडटालो, इतले प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो आनी ज्या हेचेर गोंयचो आवाजाचो मुवमेंट चालू जालो रिजनल प्लॅनाचेर, ते रिजनल प्लॅनाचेर मुवमेंट चालू करून आयज तेच विजयाच्या सायडीक मांडयेर हात दवरून तूं थंय बसला. सो हितून तुजी क्रेडिबिलिटी कितें आसा? म्हणजे आयज ना हे इम्पॉर्टंट आसा, आयज जर एक मनीस, आयज जर तो आपणाक कॅप्टन म्हणटा आनी कॅप्टन आसात, जाल्यार जर तो आपले उतार दवरपाक शकना, जेंकां तो करप म्हणटालो तेंच्याच वांगडा जर तेणी अलायनमेंट केलें जस्ट बिकॉज ऑफ हीज पॉलिटिकल सीट, हीज कॅन्डिडेट, पॉलिटिकल कन्व्हिनियन्स. अमित बाब, जस्ट